आनी तेन्ना तो व्हडलो पूत येता आनी हांगा सगळें बरें चलता, ताका समजना कितें चल्लां तें. एका चाकराक आपोवन विचारता कितें चल्लां हांगासर, आनी तो ताका सांगता. तेन्ना तो रागार जाता, तो भितर येवंक तयार ना. घरा भितर परत्यान बापूय भायर वेता आनी तो बापायचेर शीण करता. हांव इतलीं वर्सां तुजे बरोबर आसलो, विस्वासी आसलो, तुज्या उतराक हांवें मान दिलो, तुवें म्हाका म्हज्या इश्टां बरोबर जेवण खाण करूंक एक बोकडो सयत दिलो ना. ओ तुजो पूत म्हणटा, म्हजो भाव म्हणना तो, पळया, ओ तुजो पूत नायकिणी बरोबर. नायकिणी म्हणजे आमच्या कोंकणी साद्या उतरान चेडी. असल्या बरोबर जिवीत सारलोलो ताका येतोच तुवें इतलें केलें. पूण बापूय म्हणटा, पुता म्हज्या, म्हजें म्हणलें सगळें तुजेंच, तूं म्हजे बरोबर आसाय. ये कारण आसलें हें आज जेवण करूंक, कित्याक तुजो भाव म्हणटा आतां, म्हजो पूत म्हणना बापूय, तुजो भाव सांडलेलो आयला, ये कुशाल जावया. आतां हे ओपारींत आमी खंयच्या जाग्यार आसांव गाय. केन्ना केन्ना आमी त्या धाकट्या पुता भशेन देवातान आमी पयस वेता. देवाचेर रागार जावपी आसात, देवाक शिराप घालपी मनशां क्रिस्तांव कथोलीक आसात. कितलींशीं वर्सां दादलेच अशें न्ही, कित्याक आमकां मागीर कुमसारीत बसल्या कडेन हें सगळें गमता. 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां, 30 वर्सां कुमसाराक वचून आसले दादले ते जालेत, अस्तुऱ्यो आसात. आनी हांव तांकां म्हणटा, भावा भयणी, देवाक आर्गां दिवया, कित्याक तूं इतलीं वर्सां देवाक सांडून पयस गेल्लोय, पयस गेल्ली, आतां तूं पाटी आयलोय, तूं पाटी आयलें, देवाक आर्गां दिवया. आतां देवाक चिडकून राव, आतां आनी परत पयस वचूं नाका, आदलें तें विसर. देवान तुका सगळें बक्षिलां, आतां देवा सांगाता राव, अशें सांगून तांकां हांव धाडटां.